बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या शुभ वेळाक माई मोगाचो येवकार. आयज आमी खेरीतपणी जेजू सांगाता वेळ सारूंक एकठांय जाल्या. व्हडा भोगतीन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गीत गावुया. R31 साक्रामेंतांत रावलोल्या. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू. ओलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. ओलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी. देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी. देवाची भुरगीं प्रितोमेचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या व्हडल्या प्रितोमेचेर
देव लोल्या स्वर्गीच्या उंड्या ओस्कोत बुके लोले आत्मे आमचे उबार साबार गोटायेन तुझे ओस्कोत बुके लोले आत्मे आमचे उबार साबार गोटायेन तुझे. दोनिया देवा आयज आनीक एक पावट तुका आर्गां आनी मोहिमा दिवचे पासत आमी सोगलीं हांगासर व्हडा कुशालकायेन ह्या तुज्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. आमकां फावो न्हय आसतना लेगून जे सुवातेर आमी आसलीं ते सुवातेर जावन मोगाच्या जेजू ह्या तुज्या शुभ वेळाक बागेली जावूं तुजे चोडा मोगाचें आमंत्रण तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुजे व्हड आभार मानता. जेजू आमी किरकोळ ओस्कोत आनी पातकी आमचे सोय जिवीत आमचे तुजे सोरशी घेवन आयल्या. दोनिया तुजी मोजत आमी मागूंक आयल्या. आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाटयल्यान तांकां आमी कितें सांगचें? हो मनांत दवरुया. भोव मोगाच्या जेजू देवाचो सोबत तूं मनशा रुपान तुवें जल्म घेतलोय आनी आमचे मदें तिखाण केलें. आयज आमचे मदें मनशा रुपान न्हय पूण एका भोव साद्या ओस्तीच्या रुपान ह्या वेदीचेर आसलोल्या पवित्र संस्कारांत तूं आमचे मदें आसाय म्हूण आमी भावार्थान सोत म्हणटा. जेजू तुजें आसणें आमच्या काळजाक व्हड संतोश आनी समाधान दिता. ह्या तुज्या व्हडपणा मुखार आमचें किरकोळपण ओळखून घेवन आमी तुका खालतीकायेन आमचो नमस्कार करता.
जायते पावटी आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी जेवंक ना. आमच्यो कोरण्यो मोगाच्यो जावचे बदलीक रागाच्यो, निर्डुकायेच्यो, फोटिंगपणाच्यो आनी दुसऱ्या मदें दुस्फोट घालपाच्यो जाल्यात. तर ह्या वेळार आमच्या हेर पातकांचो उगडास मनान हाडून जेजू मुखार कालती जावन आमच्या पातकाचे बोगसणे मागुया. मार्कुचे शुभ वर्तमान 22:11 वळी 25 आमकां अशें मेळटा. आनी तुमी मागणें करूंक उबीं रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें भोगसात आनी तुमचो सोर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. मोगाळ जेजू, तूं आमकां सदांच लागींच आसाय आनी तुजेर पात येवन जेवंक तूं आमकां आपयताय. पूण जायते पावटी आमी आमच्याच बळाचेर आनी गिन्यानाचेर पातयेल्यो आनी अडचण्याक सांपडून निराशी जावन तुजेर आमी शीण केला. आमकां बोगोस सायबा. मोगाळ जेजू, तुवें आमकां जोण एकल्याक फावो तितलें दिलां, पूण तोरी आसतना आमी दुसऱ्यांची वस्तूची आस करून निर्डुकायेन आनी आपलेपणान भरून दुसऱ्यांच्यो वस्तू आमच्यो करून घेतल्यात. आमकां बोगोस सायबा. मोगाळ जेजू, जायते पावटी आमी सोत नको जावन दुसऱ्या कडल्यान अर्देंच आयकून खबरो करून दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मोण मारलां आनी तांचें जिवीत जोड केलां. आमकां बोगोस सायबा. मोगाळ जेजू, तुवें आमकां जायत्या गुणांनी आनी बेसांवांनी भरल्यां. आमी आमचे गूण दुसऱ्यां खातीर उपयोग करूंक जाताले, पूण आमी ते लिपोवन दवरल्यात. आमकां बोगोस सायबा. बापा, ह्या वेळार आमी आमची पातकां ओळखून घेतल्यात. हीं पातकां आमी परतून करिना जावं, पूण नवसरलोलीं मनशां कशीं जिवंक तुजोच आदार आमकां फावो कर. ह्या वेळार आमी गीत गावुया आयफो दयाळ देवा. Dojal Deva, kako diča, Bogos Papa mogača, Bapuj molo, advonaka, Burgyak tuja sonaka. Jesus, aukaglut magda, ditoloi,
dieta sur moja patkan kondalta ai chanti sogli santa Yesus angka glut magda ditoloi mon batieda sur moja patkan kondalta ai chanti sogli santa patkakati makafavo usukuti sasnaso kosvolvole em konache soda soltia ujace Yesus angka glut magda ditoloi mon batieda sur moja patkan kondalta ai chanti sogli santa Yesus angka glut magda ditoloi mon batieda sur moja patkan kondalta ai chanti sogli santa मोगाल जेजू हो शुभ वेळ तुझ्या सांगाताक सारूंक आनी तुजो मोगाचो ताळो आयकूंक आमकां सगल्यांक खूब कुशलकाय आनी संतोश भोगता तुका आमचे मोदें घेवपाक कितली म्हूण आमी सौभागी जेजू तुजी भरपूर बेसावां आमचेर आनी आमच्या फामिलीचेर तूं घालीत आसाय आमच्या दुखींनी तुजो सांगात आमी सदांच अनुभवलो जेजू तूं जावन आसाय आमचें शांतीचें कोडो आनी आमच्या सुखाचो सुंदीर जेजू तूं आमची अस्कोताय मानून घेताय आनी नव्यान तुजे कृपेन तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय देखून ह्या तुज्या ओप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास जेजूक वाकाणच्या आमी गीत गावया E14 वर्त्या देवाक जिव्या देवाक वाकंडा सगल्या काळजान दिनवासता जिव्या देवाक वाकंडा सगल्या काळजान दिनवासता
व्होरत्या देवाक वाखाणुया. मोगान पापा तीन वासुया. पाकी भुरग्या सोडून काढली. जेजू सोवे जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन बसता. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन बसता. सूर्याची उदय आयलो. ताचो प्रकाश आमचेर पाकलो. ताच्या नांवान एकठांय जावया. आमचे मोदें जेजू घेवया. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन बसता. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन बसता. पवित्र आत्मा आमचेर देवलो. काळजांत आमच्या रिगून रावलो. संतोष शांती ताची देणी. कार्तिकायेन आमी घेवची. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन बसता. जिव्या देवाक वाखाणटा. सगल्या काळजान दिन बसता. जेजू जावन आसा आमकां जिव्या उदकाची जोर. आनी ही जोर जावन आसा देवाचें उतर जें सदांच व्हांवता. आनी जीं कोण हे जोरीशीं वेतात तांकां भरपूर पिवंक मेळटलें. तर हेंच देवाचें उतर आयकूंक आमची काळजां मनां शांत करून देवाचें उतर चितान आयकुया. सगळीं उबी रावया. जुआवाचें शुभ वर्तमान 22 वळी 19 ते 28. जुआवाची गोवायकी ही. तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें
उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यान तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय, आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआंवान परतिपाळ केलो, हांव उदकान स्नान दितां हें खरें. पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचे मोदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हें बेतानींत जॉर्दनाचे पलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करुया. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. एक घर बांदूंक सोदतलो मनीस आपल्या घराचो प्लॅन आदींच तयार करता आनी गरज तें तयार दवरता. तयारी करप भोव गरजेचें आनी म्हत्वाचें. भागिवंत जुआंव बातिस्ताचो ताळो अरण्यांत आड्डोत आलो आनी हो ताळो आयकून जायतो लोक आपलें मन बदलप करता. भागिवंत जुआंव बातिस्ता कडल्यान स्नान घेता आनी येवचो आसलोल्या सोडवणदाराक घेवंक तयार जाता. जेजू खरो उजवाड. आपलो नीज उजवाड मनीसकुळाचेर परजळावन आमकां उजवाडाची आपणायलोलीं भुरगीं करता. आयच्या शुवर्तमानांत भागिवंत जुआंव बातिस्त उजवाडा विशीं गोवाय दिवंक आयलाय म्हूण जेजू स्पश्ट करता. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक आयल्लो. खरो उजवाड म्हणल्यार सोब. संवसारांत आयिल्ल्या सोमेस मनशांक तोच उजवाड दिता. जशे परी एक शिक्षक शिकप्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन तांच्या आख्ख्या जिविताचेर उजवाड घालूंक प्रयत्न करता. आपूण उजवाडांत जिवन दुसऱ्यांक काळोखांतलीं भायर काडून
उजवाडाक हाडूंक हेंच आमचें आपोवणें. आमकां दर एकल्याक क्रिस्ती भावार्थ्यांक पवित्र स्नाना दिसा तावन जेजू उजवाडा विशीं गोवाय जावंक आनी आमच्या जिविता वरवीं गोवायकी दिवंक आपोवणें आसा. सगळे तरेचे वायट पयस करुया. देवाची खुशी पाळूंक तशेंच मागणें करून शांती आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारान हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. आमचो देव सोर पदवेदार आनी मोगाळ, जें कितें आमकां गरज तें तो आदी फुडेंच जाणा. भाग्यवंत पेद्रूची पयले चिटीन आवेसवोर 5 वळी 7 आमकां अशें मेळटा. सगल्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो खाशा गरजो जेजू मुखार कालतिकायेन उक्त्यो करुया. आमच्यो गरजो आनी मागणी जेजू मुखार सगल्या विस्वासान घालुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या पाप सायबांक, बिस्म सायबांक, याज्ञिकांक आनी जेजूच्या वावरांत मिसळ जाल्ल्यांक भरपूर शाणेपण, देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवं आनी ह्या वरवीं आपल्या हाताखाल आसलोली पोरशीक अदीक खोलायेन देवाचें उतर परगटूंक आदार दिवंक मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो सोडून लोकांचे सेवेक आपलो सगलो तेंको दिवन लोकांचे होक आनी गरजो शार्ती पावोवंक देवाची भरपूर कृपा आनी शाणेपण तांकां बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमचे गोराबे देवाच्या उतराचेर बांदलेले जावं आनी कुटुंबांत मोग, सोंसणीकाय, बोगसणें आनी सेवा दिश्टी पडूंक बापा तुजो आदार आमकां मागता. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत मागण्यांक वेळ करूंक आनी मागण्या वरवीं आमचें जिवीत नवसरूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या तरणाट्यांक तांच्या जिवितान येतोल्या वादळ मोळांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून ताच्या पावलांनी
आपले जिवीत जिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जोबाब जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सगळी दिमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणी सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.